बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 101 वाक्य दा साम 81 वर्स 10. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांवेंच तुका इजिप्तांतली भायर काडली. तुझे तोंड उगड, हांव तें भरतलो. मोगाच्यानो, परत ह्या उतरांद्वारे सर्वेस्पर देव आमकां ताची उतरां उलोवच्याक आमचें तोंड उगडूंक उलो दिता. आमचे कान त्या उतरांक आयकाशें सदांच तयार रावच्याक तो आमकां आपयता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या रादान करच्याक आमी सकाळीच्या वखदां सुमया समकार आयल्या. ताचो मोग नियाळून ताची उतरां आयकूंक आनी ती उतरां काळजांत नियाळच्याक आयच्या दिसा व्हडा अत्रेगान आमी आसाव. तर आमच्या सुमयाक आमच्या मदें स्वागत करया. गावून गीत दैविक गायना बुकांत हांव गीत संकोये 30 पेज 34. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. हो दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिलके खो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके खो जाएंगे. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधना स्तुति महिमा हालेलुया हालेलुया. तुझे स्तुति वाकरता यदि साजिद में
देकापोलीस प्रांतांत एका बऱ्या मोन्याक गुण करून ताचे कान आनी तोंड उगडलेल्या मोगाळा जेजो, तुका हांव मान बागयता, तुका हांव वंदिता आनी तुजी स्तुती गाता. हरी एका क्रिस्ती बावट्या थंय तुजो हुस्को निरंतरी आसा आनी त्या द्वारे आम सर्वांची जिणी तूं पवित्र करताय, बेसांवांनी भरताय म्हणलें तुज्या संवसारी मिसांवा मुखांतर तुवें दाखोवन दिलाय सोमया. आनी ते सबार जणांच्या जिवितांत तुजेर पाती येवन बावट दवरन तुजो पाटलाव करून आयलेल्या हर एकल्याक तुवें फावो केलाय. आनी आज परत त्या बऱ्या मोन्याक बरेपण दिवचे पसत हर एक रितीन लोकांनी विनंती करता आसतना तुजी कणवळाय, तुजी दयाळाय त्या व्यक्ती थंय दाखयली. ती दयाळाय, ती कणवळाय भोगच्याक आमकां तूं आयच्या दिसा अवकाश कर दिताय. ह्या खातीर तुका जावर आनी होगळाप सोमया. ह्या संवसारी पैनार निरंतरी तूं आमकां तुज्या मोगान भरताय. जिविताच्या संगतीनी दादूसकाय तृप्ती आमकां दिताय म्हणलें तुवें तुज्या संवसारी मिसांवा मुखांत आमकां बसयलाय सोमया. कीर्तन 101 वाक्य 1-2 Psalm 81 verses 1 and 2. देव आमचे बोड संतोषान ताका गितां गाया, जाकोबाच्या देवाक उल्हासान जयकार करा, संगीत सुर करा, ढोल बडया, मधुर नादाची किन्नारी आनी विणो गाजया. कीर्तनगार इस्रायल परजेक सर्वेस्पर देव तांचे बोळ देखून संतोषान गितां गावंक आनी उल्हासाच्या ताळ्यान स्तुती पाठोवंक उलो दिता. तशेंच मोगळ्या सोमया नव्या सोल्ल्यांत आमकां तुजे मरिफात लाभच्या सोडवणे विशीं, तुजे ताव लाभच्या बरेपणा विशीं, तुजे ताव लाभच्या दैवीक सत्ते विशीं जाणा जावन आमी तुजेशी येवंक, तुजो सांगात बगोवंक आनी त्या सांगातपणान आमच्या जिवितांत बरेपण जोडूंक तूं आमकां आपयताय. त्या खातीर मोगळ्या सोमया दिनवाशी काळजान आनी येदोळ म्हणसर तुवें केल्लें बरेपण नियाळन हांव तुजे समकार आसा. ह्या रदान हांव करता, तुजी स्तुती हांव गाता, तुज्या नांवाक महिमा दिता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत, सर्व बरो आनी सगळें बरें करचो सोडवणदार, म्हज्या जिविताचो मेस्री, म्हजी जिणी बळवंत करचो देवाचो एकलोच पूत. वय सोमया आयच्या दिसा म्हज्या जिणयेचेर नदर घालून तुजी दावन ती दैवीक सकत बऱ्या मोन्याक लाभली, तीच दैवीक सकत म्हज्याय जिवितांत आपणावचे खातीर तुवें म्हाका अवकाश दिलाय. सबार रितीनी जिणयेचे सबार अनुभोग म्हाका तुजेशी वडतना तुज्या सांगातपणांत हांव लाभलोलो मोग नियाळून तुका मानवोंची जिणी जियोंक आपयतात. आनी ह्या द्वारे म्हजी जिणी भरपूर मापान तुज्या मोगाचे प्रतिरूप जावन जियोंक अवकाश कर दितात. मोगळ्या सोमया असल्या काळजात रेगान तुजेशी येताना तूं आमकां निराश करिनाय, तूं आमकां पाटी वचोंक सोडिनाय. बगार आमच्या जिविताचे अत्रेग, आमच्या जिणयेच्यो आशा सफळ करताय. तुज्या मोगान आमची जिणी तूं भरताय आनी ती दैवीक सकत त्या बऱ्या मोन्याक पाठयली तीच आमकां आयच्या दिसा तूं पाठयताय. त्या खातीर दिनवाशी काळजान तुजी स्तुती गाता सोमया. तुजो उपकार बावडल्यांत म्हज्या जिणयेंत जायतें बरेपण जाता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय आनी तुजो उपकार निरंतरी बावडूंच्याक त्या बऱ्या सामार्या घरा बरी बरेपणाची मेटान समकोन बरें जिवीत पेल्याक दिवच्याक
हर एक रितीन गुण जाल्ल्या कोडकारान आपल्या जिवितांत लाभलेले बरेपण नियाळन तुका अर्गां दिवंक फाटीं आयलेल्या बरी म्हज्याय जिवितांत आज हर एका जिविताच्या मेठांनी करचें बरेपण नियाळन तुका अर्गां दिवची जिवितां चाल रसूंक म्हाका तूं आज आपयताय. हे सर्व दिनवासनेची बोगणां नियाळन तुका अर्गां दिवन एका गिताद्वारे तुका हांव अर्गां दिता. सोमया वंदिया सर्वेस्पराक ताका नावाडया महिमा ताची गाजोवया म्हणल्या त्या गिताद्वारे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सर्वेस्परा देवान केल्लें बरेपण मोगाळा जेजून आमकां दिलेलें सांगातपण तें लागशिल्लें गुण करचें स्पर्श आमी नियाळन सोमयाक आमच्या अर्गां दिवया. दैवी गायना बुकांतावन गीत संकोबी 81 पेज 79. वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाडया महिमा ताची गाजोया वैभव तसो परगट्या. वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाडया महिमा ताची गाजोया वैभव तसो परगट्या. गीताचे गाव्या मधुर नादा गाव्या स्तुती ताची उल्हास बाप तो सर्वासो मोगान आमकां पोसो बाप तो अदीक मोगासो. वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाडया महिमा ताची गाजोया वैभव तसो परगट्या. वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाडया महिमा ताची गाजोया वैभव तसो परगट्या. देवानी रायतो बोळवोंत व्हरतो रस्ता सर्गा संसारास महिमानी स्तुती वियोलविण्याचेर वंदन ताचे चरणी. वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाडया महिमा ताची गाजोया वैभव तसो परगट्या. वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाडया महिमा ताची गाजोया वैभव तसो परगट्या वैभव तसो परगट्या वैभव तसो परगट्या. कीर्तन 81 वाक्य 13 तावन 14. Psalm 81 verses 13 and 14. म्हजे परजेन म्हज्या उतरांक मात्र कान दिल्लो जाल्यार इस्रायल परजा म्हज्या मोठांनी चलली जाल्यार कितले वेगीं हांव तांच्या दुस्मनाक जिखतो आसलो तांच्या वैरींक म्हजो हात उबारतो आसलो. म्हजे परजेन म्हज्या उतरांक मात्र कान दिल्लो जाल्यार इस्रायल परजा म्हज्या वाटांनी चलली जाल्यार कितले वेगीं हांव तांच्या दुस्मनाक जिखतो आसलो तांच्या वैरींक म्हजो हात उबारतो आसलो. वय मोगळ्या सोमी आयच्या दिसा सर्वेस्परा देवाची ती उतरां कीर्तनगार इस्रायल परजेक दिता आसतना आयच्या अंतर्गितांत आमी ते नियाळटा आसतना आमच्या जिवितांत
तुझ्या उतरांक कान दिवंक, तुझे उतर आयकोंक आणि त्या उतरा प्रमाणे म्हजी जिणी वाट चमकोंक तू म्हाका प्रेरण दिताय म्हणलें थंयसर स्पश्ट जाता. आणि जर तर हांव तें सगळें पाळन म्हजे जिविता वाट चमकता तेन्ना म्हज्या जिवितांत जैत सर्व रितींची तृप्ती दादोसकाय तूं दिताय म्हणलें थंयसर स्पश्ट करताय. त्या खातीर मोगाळ आसूं आयच्या वांजेलांत मार्काचो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 30 आनी 1 तावन 30 आनी 7. मार्क चॅप्टर 7 वर्सेस 31 to 37. तुवें एका बऱ्या मोन्या व्यक्तीक गूण करचें घडयत नियाळतां. लोकांची विनंती आनी त्या व्यक्तीचे कश्ट नियाळन तुवें ताचे कान उगडले आनी ताचें तोंड उक्तें केलें. आपल्यो कच्च्योच संगती उचारूंक सकानातलेल्या व्यक्तीची ती बंदड तुवें सुटयली आनी त्या द्वारी ताका सर्व रितींचो तुजो ताळो आयकोनचें भाग फावो केलें. सोमया थंयसर आसलेल्या सर्वांक तुवें केल्लें तें असर्यें कोणाकच सांगिनाये म्हणली ताकीद मानिनासतना लोकांनी तुवें केल्लें बरें काम गाजयलें आनी तुजे तावन हेरांक लाभच्या बरेपणाक ती साक्ष जाली. सोमया पळय सोमया, हर एक रितीचें बरेपण त्या बऱ्या मोन्या व्यक्तीन अनुभव करता आसतना खंडीत जावन काळजांत ताका व्हरतो संतोष जालो, कित्याक आपली जीब सुटुल्ली, आपल्या तोंडांत तो उलोवंक सकयल्लो, आपल्या कानांनी हर एक उतर ताका आयकतालें. तुजो तो मोवाळ ताळो, तुजी ती गूण करची उतरां ताच्या कानांनी ताणें आयकली, ताच्या काळजांत ताणें नियाळली आनी संतोशान तो भरलो. आपल्या उतरांनी हेरां संगी संभाशण संवाद करूंक तो लागलो. तें बरेंपण मोगाळ सोमया आज म्हज्या जिवितांत तूं पाठयता आसतना हर एक रितीन म्हाका तुवें सुडाळ उतरां उलोवचें आनी सुडाळ रितीन हेरांनी सांगलेलें आयकोनचें आनी ताका स्पंदन करचें भाग फावो केलाय. त्या सर्व संगतींनी हांवें तुका विश्वासी रावचय आनी तुज्या उतरांची पवित्रताय म्हज्या वोंटांनी, म्हज्या कानांनी आनी म्हज्या जिविताच्या सर्व विश्वांनी करीचय, आयकचय आनी उलयचय म्हणलें तूं आज म्हाका स्पश्ट करताय. त्या खातीर सोमया म्हज्या जिवितांत तुवें तें केल्लें व्हडलें अजाप हांव नियाळन तुका अर्गां दिता. कित्याक सबार जाणांक तें भाग फावो जावंक ना, पूण म्हाका तुज्या जिवितांत हांव ती भरपूर सकत लाभल्या. तें बरेंपण देवा बापान म्हज्या जिवितांत केल्लें आयच्या दिसा हांव नियाळतां. हर एक रितीन म्हज्या विश्व्या द्वारी पेल्या संगे संवाद करूंक, उलोवंक आनी तें उतर निरंतरी तुजें तावन येवचें आयकोंक, पवित्र पुस्तका मारिपात थंयसर तुवें पाठयलेलें तें उतर म्हज्या वोंटांनी वाचूंक, उचारूंक तुवें म्हाका अवकाश दिलाय. त्या खातीर मोगाळा सोमयाज परत म्हजी जिणी नियाळटा आसतना त्या बऱ्या मोन्या व्यक्तीक तुवें लोकां जम्यांत हांव विंगड आपयलेलें आनी थंयसर ताका बरें केल्लें हांव नियाळटां. सोमया म्हज्या जिवितांत सोमया हर एक आवाजा मदें म्हजी जिणी चमकता आनी सबार फावटी त्या आवाजांनी बरोवन जियोंक म्हाका खुशी भोगता. हर एक रितीचो आवाज म्हजे बोवारी विविध संगती द्वारे आसतना म्हज्या जिवितांत कांयच परवा ना म्हणलें बोगाप म्हजें जावन आसा. पूण त्या बऱ्या मोन्या व्यक्तीक लोकां जम्यांत हांव तुवें पयस व्हेलें, एक सुरे व्हेलें आनी त्या मौनपणांत
ताका गूण केले आनी तुजो ताळो आयकोनचो वर्तो अवकाश दिलोय. मोगळा सुमी आज म्हज्या संवसारी आवाजांत हांव एकसुरो येवन मौनपणी म्हज्या काळजांत तुजो ताळो आयकोनचे भाग तूं म्हाका फावो कर. सबार पावटी तो एकसुरे सुवातेक येवन मौनपणी तुजो ताळो आयकोनचे हांवें निराकरसिला. त्या विशांत चिंताप सबार पावटी आठोवंक ना. संवसारी आवाजा मदें तुजोय ताळो येतलो म्हणल्यार चिंतपान हांव म्हजे जिणेंत जियेला. मुगड्या सुमया थोडे पावटी म्हजें तोंड तुजें उतर परगडच्याक आनी त्या उतरांक साक्ष जावच्या बदलाक ह्या संवसारी संगतींनी बदललेलें उतर हांवें आठयलां आनी सबार पावटी त्या संवसारी चिंतपाच्या उतरांनी हांव म्हजी जिणेंत चमकलां. सबार पावटी त्या संवसारी संगतींनी बदललेल्या उतरांनी म्हजें तोंड उक्तें करन हेरांक हांवें दुखयलां सुमया. थोड्या फावटी गाळी शिराप उचारच्याक, हेरांची नकलां करच्याक, हेरांच्यो चुकी मात्र दाखोवन दिवच्याक म्हजें तोंड आनी म्हजी जीब हांवें वापरल्या सुमया. म्हज्या कुटुंबांत हर एका रितीने हांवें देखीवंत व्यक्ती जाय म्हणली आशा तुजी. कुटुंबाचो मुखेली जावन, कुटुंबांतलो सांदो जावन हांवें म्हज्या जिवितांत जोडलेलें तें बरेंपण नियाळसो अनुभव सदांच रुथा करी जाय म्हणलें तूं दाखोवन दिताय. पवित्र स्नाना वेळार पवित्र सभेच्या मणयारा मुखांतर म्हजे कान तोंड आपडन तें बरें आसच्याक त्या उतरांक हर एक रितीन म्हजी जिणी स्पंदन करच्याक तुवें आशिर्वाद घाल्लोय. तो आज खरो जाल्लो. हांव नियाळता आसतना त्या म्हज्या वंठांनी, त्या म्हज्या कानांनी तुज्या उतरांक प्रामुख्यता दिवचें जिवीत जियोंक म्हाका करपा दी. सबार फावटी म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या उतरां मारिफात हांवें म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांक भुरग्यांक उत्तेजनाची उतरां, प्रेरणदायक उतरां, बाबडताक साक्ष जावची उतरां दिवच्या बदलाक तांकां हांवें दुखयलां. तांणी करचें हर एक काम होगळसूंचे बदलाक म्हज्या उतरां मारिफात तांणी कितेंच करूंक ना म्हणलें स्थान मान हांवें थंयसर उब जायलां. आज मोगळ्या सुमया त्या बऱ्या मन्या व्यक्ती बरी म्हजें तोंड तूं उगड, म्हजे कान तूं उगड. न्हय संवसारी राटावळींनी, संवसारी उतरांनी हांवें मेतेर जावन म्हजी जिणी जियोवच्याक बगार निरंतरी म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये तुजें उतर आयकून त्या उतरांक सरी जाल्ली म्हजी संवसारी जिणी जियोवच्याक. मोगळ्या सुमया त्या बऱ्या मन्याक थोडे पयस व्हरून त्या लोकां जोम्यांत हांव एक सुरो दवरन तो तुजो लागशिल्लो स्पर्श तुवें दिलोय. ती सकत तुवें लागशिल्ल्या सांगातपणांत दिली. ती लागशिल्ल्या सांगातपणाची जिणी म्हज्या जिवितांत रस. तो स्पर्श आयच्या दिसा ह्या रादान करता आसतना म्हाका तूं दी आनी त्या स्पर्शान म्हज्या जिणयेंत तें प्रेरणदायक बाबडताक साक्ष दिवचें जिवीत त्या म्हज्या तोंडांत तुजी मोगाळ उतरां, हेरांक उत्तेजन दिवची उतरां उलोवच्याक म्हजी जीब उगड, म्हजे कान उक्ते कर आनी सर्व रितीनी बरेपणाच्या मेटांनी चमकोवंक म्हाका आदार दी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमचो जेजू आमकां स्पर्श पाठयता आसतना, ताचो सांगात आमकां दिता आसतना आमचें काळीज मन उक्तें करया. सोमयाक आमी आमचें जिवीत समर्पिया. सोमयाची कृपा आमी मागया आनी गावया गीत. दया तुजी दाखय मुजेर ये सोमया, कित्याक तुजेरच हांव पातयेवन आसा. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकुई 49 पेज 136.
दाखय मुझेर येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातेवना साम आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुज्या काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला दया तुजी दाखय मुझेर येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातेवना साम आपोळानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला आपोळ मुझे केपेकान येसू मिया हेरांचे आस्कार हुस्का आयकूंक शीक दुखेस काळजां बुजोवंक शीक येदनिया तुज्या उतरां काळजांक हांवें जियेवंक शीक दया तुजी दाखय मुझेर येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातेवना साम आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला आपोळ मुझी घातकी जीव येसू मिया काळी शिरा पयली उतरां उलोवंक दिनाका नुंजो कोबरो पयस कर मुजो येदनिया अर्गां होगळा बरी उतरां दी तूं म्हाका दया तुजी दाखय मुझेर येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातेवना साम आपोळानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला आपोळ मुजी सगळी कूड येसू मिया पोवी तुज्या स्पर्शांती निर्मळ तूं कर धांवडाय सर वायट सक येदनिया पवित्रात्म्यान तुज्या म्हाका तुंबर दया तुजी दाखय मुझेर येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातेवना साम आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला आमच्या गरजो आनी ते संवाद सक्रमेंतान जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक सर्गां दितात विशेष करून आलिस डिसोजा मुंबय तावन सुजन आनी एलायन मास्करेनस तशेंच एल्डन वास मुंबय तावन प्रिसिल्ला डिसोजा सिस्टर जुलियाना डिसोजा SJT फ्रांस तावन एरन अल्वारिस ह्या आमच्या भाव भयणींक आमी जल्मा दिसाचे उल्हास पाठयत आसतना विशेष करून देवाची विंचणार आशिर्वादां तांच्या जिवितांत मागता काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी धन्य देवाक आज अर्गां दितात 4th wedding anniversary Tina and Daksh 25th wedding anniversary Jane Andrade and Alvin Noronna जिवितांत लभलेले हेर सवार आशिर्वादां पासोत देवाक अर्गां दितात प्रिसिल्ला मेंडोन्सा मीरा रोड तावन दैवी काकुळतीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता अनिता देवाक अर्गां दिता मीरा केंट बेंदूर मंगळूर तावन पवित्रात्म्याच्या मनाक देवाक अर्गां दिता रुही लोबो
जिवितांतल्या हेर सबार आशिर्वादां पासत देवाका जमी अर्गां दिवया. सोमयान आमच्या जिवितान केल्लें बरेंपण नियाळन ताची स्तुती आमी गावया आनी निरंतर ताच्या नांवाची महिमा आमच्या जिविता मुखांत परगटया. जिवीत ह्या संवसारान समकत आसतना ताचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरतात. प्रत्येक रितीन काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचें पासत रायन तावरो आनी वृशाली मटुंगा मुंबय. हर एक रितीन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत कॅरल आनी काजल डिसोजा बेळमान. तशेंच शॅनन हाच्या धवेच्या परिक्षेंत ताणें बरें करून शिकोवन बरे मार्क्स काडच्याक देवाचो आदार मागता. लॉरेन्स आनी सुनीता फेर्नांडीस. काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचें पासत देवाचो आदार मागता. लिनेट पिंटो. आपली कोर्ट केस बऱ्या रितीन जावच्याक देवाचो आदार मागता. सिल्वेस्टर डिसोजा मँगलोर. हर एक रितीन सोसायटीचे कोर्ट केस बऱ्या रितीन जावचे पासत देवाचो आदार मागता. रिटा डिकुन्ना. बऱ्या भलायके पासत फिलोमिना सेरा. तशेंच ह्या म्हयन्यांत दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्या पंगडा खातीर आमी मागता. ह्या जगां पासत हांगासर रेतीरेंत वांटेले जावच्या सर्वां पासत काम करच्या आनी सेवा दिवच्या हर एका भावा भयणी पासत ह्या म्हयन्यांत आमी विशेश करून मागता. देवाचे मिसांव हांगासर जाता आसतना त्या बावडतेच्या संगतीक हर एक रितीन सगळें टीम मान्यता दिवन हर एक रितीन तें काम करता आसतना ती दैवीक कृपा हर एका दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्या टिमाच्या सांद्यांचेर येवं दी म्हूण आमी मागया. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. प्रत्येक रितीन देवादीन फ्लोरीन नोरोन्ना कारकळातोर. सोल ऑफ बर्जोई जोसेफ केटिंजान कुवेट. सोल ऑफ एंटवेनेट जोसेफ केटिंजान कुवेट. सोल ऑफ नतालिया. सोल ऑफ बेनेडिक्ट मस्करेनस. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ग्रिसिल्डा डिसोजा. Soul of John D'Souza Beltangadi. All family souls by Oswald D'Souza Fajir. All departed souls in the purgatory by Shanti Noronna and family Mangalore. Man's Mind. Soul of Helen Saldana. Soul of Bridget D'Souza Bollier. Soul of Gerald Lobo. Soul of Lizzie Serravo on her 20th death anniversary. Soul of Ronald Andrew Siquera Urua Mangalore. Departed souls of Krasta family by Florin Krasta Shankarpura. Soul of Joe D'Souza Mangalore. Soul of Joseph Oswald D'Souza Ujjodi. Souls in purgatory by Irene Rodriguez. आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा सोमयाचो स्पर्श लाभता आसतना दिवी मोडया. सॅक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद मागून घेवया. Arkan Jesu, Hoglab Jesu, Jai Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. हांव 3 म्हयन्या पयलीं आयिल्ली. म्हाका रेतीर बरी जाली. हांव केदाला चिंतताली म्हाका रेतीर सटांच जावन रावंक जाय. खंय जावन आयली? तुजें नांव कितें? म्हजें नांव फिलोमिना मोनीस आनी हांव बाद्यार्थावन आयल्या. बारीक कश्टांनी आयल्या. मात्र म्हजें पाट दूख आसा तें म्हाका पोत्या आनी प्रकार घेवन तिके भोंग जाता जाल्यार म्हाका येवचें म्हणली आशा आसली. हांव गेल्या त्या 3 म्हयन्या पयलीं आयिल्ली आनी तशेंच ह्या फावटी हांव मागणी हांगाचें आयकता आसतना म्हाका एकदम म्हाका रडोंक आयलें. हांवें प्रत्येक ह्या फावटी रेतीर वचाचें म्हणून म्हाका मस्त आशा जाली. हांवें भुरग्यां कडेन सांगलें वचा म्हूण सांगलें. तशें आयली हांव हांगा म्हाका बरें जाता. हांगा जाय घरच्या पर्यंत जाता आनीक हांगा जाय पुरतें ऊन उदक पिवंक उदक न्हावंक उदक रुमा नितळ आसात. जेवण बरें रुचीचें आसा आनी हांगा बरो पाद्र्या बाणी बरें करून मोगान उलयतात. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify Jesus. Hallelujah. Hosanna.
तोसाची मेटां काडून कलतेपणी कृपा जोड सोम्या समोर येता ताची कत्या मोती ताटो महिमा स्तुती भेटो ताका अर्गां दिता ताची कत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटो ताका अर्गां दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगात जमल्या. सुमियाज ताच्या उतरां मरिफांत आमच्या जिणेंत बरेपण आटापच्याक आनी त्या बऱ्या उतरां द्वारे आमची जिणी बळवंत करच्याक ताचो सांगात आमकां दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश करून सबार पावटी आमच्या जिवितान सोमयाच्या उतरांक कल्तिमान घालन आमच्या अंतस्करणांत ताचो ताळो आयकोन ही जिणी भावार्थाची कर्ण घेवच्याक सुकुल्ल्या पासूत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, Krista kakutkam, Krista kakutkam, Somya kakutkam, Somya kakutkam. प्रार्थुया. बापा तुजेर सासा सगळो आमचो विश्वास तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. एक दीस जेरोबोआम जेरुजालेमांतलो भायर सरून पयणार आसतना शिलोसो आईजा प्रवादी ताका वाटेर भेटलो. त्या जाग्यार ते दोग मात्र आसले आनी आईजा एक नवो दोगलो न्हेसून आसलो. आईजान आपलो नवो दोगलो काडलो, ताचे 12 कुडके केले आनी ताणें जेरोबोआमाक म्हळें, तुजे पासो तूं 10 कुडके घे, कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, हांव सालमोनच्या हातांतली राजवडकी काडटलो आनी तुका 10 कुळयो दितलो. म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें इस्रायलाच्या सर कुळयां मदलें विंचलेल्या शहरा जेरुजालेमाक लागून सालमोंक 1 कुळी मात्र उरतेली. अशें इस्रायल दाविदाच्या घराण्याक आज पर्यंत उपराटून रावला. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव म्हजो ताळो आयक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव म्हजो ताळो आयक. परको देव तुमचे मदें आसचो न्हय,
बैला कंचास देवाक तुम्ही मान बागूंचो न्ही. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव हांवूच. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोचो देव, म्हजो ताळो आयक. पूण म्हज्या परजेन म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना. इस्रायल म्हाका विधेय जालो ना. देखून तांची अट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हणून हांवें तांकां तांचेच कुशेक सोडून सोडली. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोचो देव, म्हजो ताळो आयक. म्हज्या परजेन म्हजें उतार आयकल्लें जाल्यार इस्रायलान हांवें दाखयलेली वाट धरलेली जाल्यार कितलें बरें आसलें. सलिसायेन तांच्या दुस्मानाक हांव पाडव करतो. तांच्या वैऱ्यां विरोध म्हजो हात उबारतो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोचो देव, म्हजो ताळो आयक. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुज्या पुताची उतरां आयकुचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आतां तीर आनी सिदोन न्हंयचे वाटेन मुखार सरन डेकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकांनी एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरीसय म्हणून ताणें मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली तिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफ्फाता म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाये म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड ती गाजयत गेली. आनी आयकल्लीं सर्व विस्मीत जावन म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सत आयकाशें, मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवना आनी भयणीनो, आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां विशेश करून आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकुनशाक आपोवण दितात. आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव हर एक रितीन इस्रायल परजेक जागोवणी दिता. कित्याक सल्मावरायाचें जिवीत देवाच्या उतरांक खालती मान घालन जियेल्लें उपरांत तें जावंक ना. कित्याक तो ताचे वाटेर सर्व रितीनी देवाच्या जाणवायेन बरोवन लोकांक बरेपण करच्या वाटेर परकी देवा फाटल्यान वेता आनी निजा देवाचो ताळो आयकूंक विसरता. आनी त्या खातीर थंयसर वांटे फांटे जातले, थंयसर मनस्ताप जातलो म्हणलें आहिजा प्रवादी मुखांतर आयच्या वयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट जाता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जर तर देवाच्या उतराक म्हज्या जिवितांत अवकाश ना, देवाच्या उतराक म्हज्या जिवितांत वेळ ना, देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडलेली म्हजी जिवितां वाट ना, तर म्हज्याय जिवितांत वांटे फांटे जातात, म्हज्याय कुटुंबांत वांटे फांटे जातात, म्हज्याय परिसरांत वांटे फांटे जातात. थंयसर एकामेकाक समजून घेवचें, सोडदोड करचें, अर्थ कणकाण घेवचें,
देवाच्या उतरांक सरी जाल्ले मोगाचे जिवीत बांदून हाडचे अवकाश आमकां मेळनात. जर तर ते अवकाश जाय, जर तर आमच्या कुटुंबांतलो मनस्ताप पयस जाय, जर तर आमच्या जिवितांत पेल्याच्या उतरांत थंय मान गौरव येजय, तर पयल्या सुवातेर देवाच्या उतराक प्रामुख्यता आसूंक जाय. ते आयच्या वांजेलांत आनी पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट जाता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एफाता उक्ते जा म्हण जेजू आमच्या जिवितांत आशिल्ले अडखळी सगळ्यो पयस करता आनी आमची जिणी सदांच ताच्या उतरांक खालते मान घाल जिवंक आपयता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तो आदार आनी ती कृपा आमच्या जिविताचेर मागून घेवया. आमेन. गीत नंबर C3. Undowain Bapa dita amkan mun parata Cantusco amso samarpita disportova az beteta Undoza kur Jesuci वायना का सकताची ताचेत बदलचीनी आमची करच्याक सेवा सरलोकाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या ते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशेच्या दावा सर्वेस पौर म्हणून घे. मोगाळ बापा, आमच्या रसणारा हो उंडो आनी दाकासरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमच्या सक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिला आनी तेंच्या वाण आमच्या आत्म्याकी सासनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व दय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणता तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून देवदूतां सांगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povi dalbara so serves por tu Sargani sosar parla tuja vai baba Bon sergin tu ka jai jai Serves porace navieta ta ka jai Bon sergin tu ka jai jai Bon sergin tu ka jai jai. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशा पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
बावटतो सोगूट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कालसो तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकोळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माय सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयलले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हाका फावना उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D67 D67. जेजू तू ये काळजा, तू ये पिडार करून तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागी ये तू वेगी ये, लागी ये तू वेगी ये. सोम्या तुझे विणे रीते आमचे जिने.
आमच्या या जीविता तूच ते सर्गी देणे उघडला दार कर तू बिडा जाम सोनी सोडवंदा प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत आनी एकेकालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोबे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सफळ कर. होच जावं आमचो संतोष. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मोगाचेनो दैवीक उलोरेतीर मंदिरातर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम. डिवायन डिसायपल्स स्पेशल रिट्रीट येदोळूच सुरू जाल्या आनी हातूंत वांटेली जावच्या हर एका भावार्थ्यां पासत मागोवंक तुमकां हांव उलो दितां. तशेंच मुखल्या दिसांनी फेब्रेर 19 तावन 22 तारखे पर्यंत कोंकणी भलायकेची रेतीर आसा. फेब्रुवारी 19 to 22 कोंकणी भलायकेची रेतीर आसा. जर कोणायकी हातूंत वांटेली जावंक अवकाश आसा अवकाश पावट जाता तुमी खंडीत जावन हातूंत वांटेली जावन तुमच्या जिवितांत बरेपण जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कथ्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावाडता अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तूं रस्ता तुझे नाव होवे जावं गांवांगांव तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कथ्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावाडता मोगाळ पुता सोवें हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत पुरुषाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचेनो दैवीक उलोरेतीर मंदिरातर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम. विशेश करून आमच्या जिवितांत बरेपण जोडच्याक हे रेतीर मंदिर देवान आमकां फावो केलेले एक वर्तें देणें. हांगासर फेब्रुवारीच्या 20 आनी 6 तारखे तावन 20 आनी 8 तारखे पर्यंत इंग्लिशांत पाशांवाची रेतीर कादोश टिमा तावन आमी हांगासर मांडून हाडल्या. विशेष करून जेजूच्या पाशांवाचो नियाळ करता आसतना जे कोणाक इंग्लिशांत ही रेतीरेंत भाग घेवंक जाय तसल्यांक मोगाचो येवकार मागता. सर्व रितीन जेजूच्या पाशांवाच्या नियाळा मुखांत्र आमचे कश्ट दूख हर एक रितीच्यो अडचण्यो सोम्याक समर्पण दिवच्या मुखांत्र सोम्या तावन कुरपा जोडच्याक सुटका जोडच्याक ह्या रितीरेंत वांटेली जाया आनी बरेपण जोडा. देव बरें करूं.